बागीबोन पावलून तेसलोनिकांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयला आनी आख्खे मासिडोनियेंत सगल्या भावा भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यान तें खरें. तरी आसतना तो अदीक आनी अदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जिवंक वावरात. जण एकल्यान आपआपलें काम करचें, तुमचे हात पाय जोडून पोट भरात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सर्वेस्पोराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या आताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवून दिली. सबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. दर्याव तर उपट बोदला, दर्याची गास आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवाणांनी, तांचोय आवाज आयकून दी. सर्व नदी ताळयो पेटूं, पर्वत आरडून संतोसूं. सबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सर्वेस्पोर पळे आयलो आख्खे पृथ्वीचे तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमे स्पर्धांची न्यायनितीन जातली जोडटी. सबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात, म्हणटा सोमी. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही बोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत कोण एकलो मनीस वेचो आसलो. तेन्ना ताणें आपल्या चाकरांक आपूण हाडून तांच्या हातांत आपली ग्रेस्काय अशी वांटून घाली. एकाक ताणें 5 तालींत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जण एकल्याक आपआपले कुवेती प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालींत घेतलोले तो रोकडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. त्याच परी 2 तालींत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालींत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खोंडली आनी थंय आपल्या दुन्याची दुळू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलदेल्यान उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालींत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 तालींत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालींत दिलेले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. तांच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा. थोडेच वस्तूंनी आपूण विश्वासी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव ओगल्या वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दुन्याच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालींत घेतलोलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालींत दिलेले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात.
ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपूण विश्वासी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयतलों. ये आनी तुज्या दुनियाचे सुखांत वांटो घे. एक तालेंत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय तुमचें तूं पुंजायताय. देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दुर्नीत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परतीपलून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लावंक ना थंयच हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो. परतून येतोच म्हजें तें भायर कळान तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक देव आनीकूय दितलो आनी ताची बोर जातली. पूण नासलोल्यांचें आसा तेंय देव काडटलो. कित्याकूच उपकार नासलोलो हे चाकराक काडून भायर काळोखांत उडोयात. थंय सगळीं रुडोन करून आनी दांत कोरकारून आसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजो तालींत दुर्नीत पुरून हांवें लिपयलो. नियाळाक आदार. एक मावली आपलें घर विणटाना परत परत खाला पडटा म्हूण तें भिवन रावना, पूण परतून करीत रावता आनी शेकी सुफळ जाता. पाबलो पितारपी अशें म्हूण संवसाराचो लोक पाबलोक वळखतालो. ताची पितांतलीं चित्रां पळोवन सगळो लोक हांसतालो आनी म्हणटालो, तुजो वेळ कित्याक हाचेरय इबाडताय. ताणें थिरायेन वावर केलो आनी भियान आसतना जायतीं नामां जोडलीं आनी संवसाराक फामाद जालो. सगळ्या तत्वां परस मोग जावन आसा मुळावेन देणें. हें भाग पावलू वळखून घेता. तेसलोनिकांक एकमेकाचे मोगान जियेतालीं आनी तांकां आनीक अदीक मोगाचो संबंद वाडोवंक हुस्कायता. शांतीन जिवंक दुसऱ्यांक होय करायची पॉझिटिव्ह नमुने जावंक शिकयता. आपली जबाबदारी बेस बरी पाळूंक जण एकल्यान आपल्या वावराची जबाबदारीक खांद मारूंक गरजेचें, न्हय दुसऱ्यांक बारान चेपूंक. तालेंताची वपारेंतल्यान जेजू आमकां देवान दिलेल्या देण्याचो उपयोग करून ताका मोहिमा दिवंक वापरूंक शिकयता. देव आमचेर विस्वास दवरून आमचे कुवेटी प्रमाणे आमकां देणें वांट्टा. देवान दिलेल्या देण्याचो आमी बरे तरेन वापर करून फळां उत्पन्न करून ताचो हिशोब आमी दिवंक जाय. दुसऱ्यो कितल्यो आडकोळी घालून जेजूचेर नदर मारून लोजें नासतना भियेन आसतना फुडें चलूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवान दिलेल्या गुणाचो बरो उपयोग करून फळां दिवंक आमी वावुरया.